आमचो सादो लोक उलयतना आनी कोणें जर तांकां विचारलें तूं खरेंच सांगता सच सांगता तेन्ना ती सपूत घेवन म्हणटात तुज्यान देवाच्यान गोंयच्या साहेबाच्यान आनी खंयच्या देवाच्यान वा देवीच्या नांवान सपूत घेतात. जेजू म्हणटा देवाच्या नांवान जर तुवें सपूत घेतला तो तुवें पाळूंक जाय. पूण फुडें जेजू म्हणटा सपूतूच घेवंक फावना. जावं सर्गाच्यान जावं भुंयच्यान वा जेरुजलाच्यान वा तुज्या माथ्या वयल्यान सयत तुवें सपूत घेवं नये. आनी जेजू ती कारणां सांगता ती तुमी आयकली. फुडें जेजू म्हणटा तुमचें उतर इतलें जावंक जाय, वय जाल्यार वय न्हय जाल्यार न्हय. म्हणजे आमी तितलीं प्रामाणीक आसूंक जाय. जर म्हाका ना म्हणचें आसा तेन्ना हांवें खंयच्याय कारणाक लागून जाता वय म्हणूं नये. जायना जायना जाता जाता. इतलें प्रामाणीकपण जेजूच्या शिसान थंय आसचें गरजेचें. ना जाल्यार आमकां आनी हेरांक कितें फरक आसा? आमी इतली जेजूची शिकवण आयकता, ती वाचता, ती नियाळटा, ती आमच्या जिवितांतल्यान दिसूंक नाका. असो एक काळ आसलो गोंयांत. हे व्हडले व्हडले धंदेकार आसात न्ही, बिझनेसमॅन, तांच्या ऑफिसांनी पयशांचें सगळें पळोवपाक फायनान्शियल मॅटर्स क्रिस्तांव मनशां आसतालीं. हेर भागांनी तांचो लोक आसतालो, पूण पयशांची जबाबदारी पळोवंक क्रिस्तांव मनशां आसतालीं. आज तशें आसा वय? कित्याक ना गा? जायतीं कारणां आसतीत, पूण एक कारण हें आसूं येता, आमी आदलीं प्रामाणीक आसलीं, आज ती आमी उरूंक ना. आज आमी दुसऱ्या भाशेनूच जाल्या. दूद आनी उदक वेगळें न्ही. जर दोनी मिसळ केलें रंग धवो दिसता, पूण दुदाची रूच वेगळी आसता. दूद तें दूद, उदक तें उदक. म्हणटच आमी जेजून सांगलेले परी प्रामाणीक मनशां जावया, सपूत घेवची गरज ना.